एलिझाबेथीच्या उतरांक जाप म्हणले बरी मरियन गायलेलें गीत पवित्र पुस्तकाच्या उल्लेखांनी भोव ग्रेस्त. सुरवेले पवित्र सभेंतल्या जुदेवी क्रिस्तांव समुदायांत परिचित आशिल्लें हें गीत लुकान जोगतेपणी आपले सुवार्तेंत मेळयलें म्हणयत. अशें करतना आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली, देखून सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पाचारतल्यो म्हणलीं उतरां खेरीत रितीन मरियेक ताणें लागू केली अशेंय म्हणयत. कितेंय जावं, ह्या गितांत सोम्यातय संतोष आनी उल्हासाची उडकाणां आसात. देवान आपली दया दाखोवपाक ल्हानांक विंचून काडलेली गजाल आसा. मनशा नशीब वयर सकला जावपाची काणी आसा. पोरण्या सोल्ल्यांतल्यो बसावण्यो शेवट पावुल्ले दाखले आसात. मरियेच्या स्तुतिगितांत मिसळिल्ले हे सर्व विशय लुकाचे सुवार्तेच्या पोंतान पोंत आमकां वाचूंक मेळटात. चड करून आयचे सुवार्तेंत मरियेचो देवा संबंध स्पश्ट जाला. आपणाक देव कोण आनी देवा संबंदी आपूण कोण म्हणलें राजांव मरियेच्या स्तुती गायनांत भोव गुंडायन दिसून येता. मरियेच्या आध्यात्मिकपणांत ती आपणाकच किरकोळ चरणदासी म्हणून आपोवन घेता. देवाचेच दयेक आनी काकुळतीक लागून आपणाक सर संततींनी सदैव म्हूण पासारचें तसलें वर्तेपण लाभलेलें ती मानून घेता. दया आनी काकुळत म्हणलीं उतरां परत आनी परत ती देवाक वापरता आनी आपणाक देव कोण तें स्पश्ट करता. आपणाकच ती किरकोळ म्हणटा देखून देव किरकोळ्यांक उबारसो, भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी बरसो म्हूण ती वळखता. देवा मुखार रावूंक व्हडपण आनी गर्व उपकारना, बगर किरकोळपणा शिवाय दुसरो मनोभाव ना तें ती सोदून काडटा. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां म्हणल्या उतरांनी आयचे सुवार्तेचो संपूर्ण सार आटापला. देवा मुखार आपूण कोण आनी आपणाक देव कोण म्हणलें आपले जिणयेंत देवाचो तो बळादीक हात देखल्ल्याक मात्र सांगूंक जाता. मरियेन आपल्या गितांत सांगलें सगळें आमचें करून घेवच्यांत आमची आध्यात्मिकताय आटापल्या.